स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. इयत्ता तिसरेचो पाठ चोराच्या मनात कापूस ह्या पाठा वयले आज आमी क्वेश्चन आन्सर्स प्रश्न आनी जापो तशेंच पाठा सकयल दिल्ले एक्सरसाइज सॉल्व करतली. तर चला सुरू करूया. पहिले सुवातेर पळोवया, सांगतान उलोवया. पयलो प्रश्न जावन आसा, भारतांतल्या खंयच्या खंयच्या राज्यांत कापूस पिकता? तुम्ही जाणात त्या 2-3 राज्यांची नावां सांगात. हाची जाप आसा, राज्य आसा महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा. प्रश्न दुसरो, कापसा पासून कितें कितें करपाक जाता? जाप आसा, कापसा पासून उशे, गादी, वाती, कपडो अश्यो जायत्यो वस्तू करपाक जाता. प्रश्न तिसरो, कापसाचे झाड तुम्ही कोणे पळयला? खंय पळयला तें सांगात. कापसाचे झाड हांवें कोल्हापूर गेल्ली तेन्ना पळयला. प्रश्न चौथो, तुमकां केन्नाय कसली अडचण आयली जाल्यार ती सोडोवंक तुमी कोणाचो आदार घेतात? हाची जाप बरो येता. जाप चौथ्या प्रश्नाची जाप आसा, म्हाका अडचण आयली तर हांव म्हज्या आवय कडेन वता. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान हांव मॉडेल क्वेश्चन पेपर सोल्युशन, एग्जाम पेपर सोल्युशन, क्वेश्चन आन्सर्स, लेसन रिडींग, पोयम रिडींग, इन्क्लुडिंग मॅथ्स, सायन्स, सोशल सायन्स हांव व्हिडिओज अपलोड करता. सगळ्या सब्जेक्टाचे व्हिडिओज अपलोड करता. तर भुरग्यांनो, तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ कंप्लीट पळयात, मदीं skip करू नका, because some additional question and important tips are given in between the video, so don't miss those tips which are important as far as your exam is concerned. आता पळोवया नेक्स्ट सेक्शन, चितून बरयात. बिरबल कित्याक लागून फामाद आशिल्लो? प्रश्नाची जाप आसा, बिरबल आपल्या हुशारकायेक लागून फामाद आशिल्लो. प्रश्न दुसरो, गुदावात कितले मानाय काम करताले? प्रश्नाची जाप आसा, गुदावात 7-8 मानाय काम करताले. प्रश्न तिसरो, कापसाचो साक कोणे चोरिल्लो? तिसऱ्या प्रश्नाची जाप आसा, एका मनायान कापसाचो साक चोरिल्लो. प्रश्न चौथो, गुदावाच्या मालकान चोराक सोदपाक कोणाचो आदार घेतलो? प्रश्नाची जाप आसा, गुदावाच्या मालकान चोराक सोदपाक बिरबलाचो आदार घेतलो. पाचवो प्रश्न आसा, बिरबलाच्या म्हणण्या प्रमाण चोर कितें करपाक विसरिल्लो? प्रश्नाची जाप आसा, बिरबलाच्या म्हणण्या प्रमाण चोर आपल्या मुंडाशा वयल्यान हात भोंवडावपाक विसरिल्लो. Students, if you like the content of Excel Tuition Goa Board channel, then kindly share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. And I request you to watch complete video, don't skip the video as some important tips and additional questions are added between the video. आता पळोवया भाषिक गिरेस्तकाय हे सेक्शन. वाचात, समजून घेयात आणि आडी मारिल्ल्या उतराच्या उरफाट्या अर्थाची उतरां बरयात. पहिले वाक्य आसा, बिरबलान सगळ्या मनायाक आपोवन आपले सामकार एके वळीन उबे केले. तांचेर बारीकसाणेन नदर मारून बिरबल व्हडाव्हडान हांसूंक लागलो. ह्या वाक्यान सगळ्या, उबे, बारीक, व्हडा आणि हांसूंक ह्या उतरां सकयल आडी मारल्या. तर हांची आमकां उरफाटी उतरां बरोवपाची आसा. तर दुसरें वाक्य आसा, गांवांत कसलोय कठीण प्रसंग वा प्रश्न निर्माण जालो जाल्यार तो सुटावो करपाक लोक ताचे कडेन येताले. हातून कठीण आनी प्रश्न हाचे उरफाटे उतर आमकां बरोवपाचें आसा. आता पळोवया तिसरें वाक्य, एक दीस ताचे मदल्या एकल्यान कापसान भरिल्लो एक व्हडलो साक चोरलो. दीस, भरिल्लो आनी व्हडलो हाचे आमकां उरफाटी उतरां बरोवपाची आसा फ्रॉम दीस सेंटेन्स. देखीक, सामकारच्या ऑपोजीट जाता उरफाटें उतर फाटल्यान. तशेंच सगळ्याचे उरफाटें आसा थोड्या. उबे, बशिल्ले, बारीक हाचे उरफाटें उतर आसा मोठो. व्हडा
व्हडाचे उरफाटे उतर जातले ल्हान. हांसूक हाचे उरफाटे उतर रडूक. कठीण हाचे उरफाटे उतर सोंपें. प्रस्न हाचे उरफाटे उतर आसा जाप. दीस हाचे उरफाटे उतर जाता रात. हांगा एक नोट करपाचें की प्रस्न हाचे उरफाटे उतर आसा जाप. हांगा प्रिंटींग मिस्टेक आसा, जाट जाला, ते तुम्ही नोंद घेयात की इट इज जाप नॉट जाट. नाव विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सकयल दिल्ली वाक्यां शुद्ध करून बरयात. देखीक अकबर आणि बिरबाल हांच्यो बऱ्योच काणयो फामाद आसात. जाप. अकबर आणि बिरबल हांच्यो बऱ्योच काणयो फामाद आसात. हांगा पंक्च्युएशन करपाचें आसा. जे रॉंग आसा ते आमी रेक्टिफाय करून रायट वर्ड थंय बरोवपाचें आसा. हांगा बिरबाल आसा ते आमी बिरबल करून बरोवपाचें आसा. आणि फामाद आसा थंय आमकां फामाद अशें बरोवन तें वाक्य पुरे करपाचें आसा. तर पयलें वाक्य आसा, हांगा पयलें वाक्य दिलां जे रॉंग आसा, जे आमकां रायट करून बरोवपाचें आसा, करेक्ट करून बरोवपाचें आसा. फर्स्ट, एक खापसाचो गुदाव आसलो. हाचें करेक्शन कितें जातलें? हाचें करेक्शन म्हटल्यार एक कापसाचो गुदाव आसलो अशें जातलें वाक्य. हांगा खा आसा थंय आमकां का बरोवपाचें आसा. दुसरें वाक्य आसा, बिरबल हो एक हुशार मनीस. हांगा बिरबल हे चुकीचें उतर आसा. आमी रेक्टिफाय करून बरयला बिरबल हो एक हुशार मनीस. हे करेक्ट सेंटेन्स आसा. तिसरें वाक्य आसा, गुदावांत 7-8 मानाय काम करताले. हांगा गुदावांत आसा ते गुदावांत दिलात, ते आमकां बुदावांत करून ते वाक्य करेक्ट करून बरोवपाचें आसा. स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन करपाचें आसा हांगा आमकां. सो आफ्टर पंक्च्युएशन द सेंटेन्स वील बी गुदावांत 7-8 मानाय काम करताले. हांगा घू आसलो थंय आमी गुदावांत अशें केलां. चौथें वाक्य आसा, भानायान आपलो मुंडासो सांसपिलो. हांगा आमकां करेक्शन करून भानायान आसा ते मानायान आपलो मुंडासो सांसपिलो अशें बरोवपाचें आसा. भानायानचें आमी मानायान केलां हांगा. आतां खेळुया भाशीक खेळ. सकयल दिल्ल्या अक्षर कुवाड्यात कापसा पासून तयार जावपी वस्तूची नांवां लिपल्यात. ती सोदून त्या नांवा भोंवतणें वर्तुळ करात. तर हांगा आमकां नांवां मेळ्ळ्या ती वस्तूंची नांवां मेळ्ळ्या ती म्हणजे कपडो, उशे, काकाडो, गुंडी, वात, फुलवात, वालो, कापूस, वस्त्र, गादी, जानवें, वात आनी बावली अशी आमकां 12 वस्तूंची नांवां ह्या कुवाड्यान मेळ्ळ्या. ती आमी सर्कल करपाक जाय, ताचे भोवती वर्तुळ करपाक जाय. आतां पळोवया नेक्स्ट सेक्शन, पाठ शिकले उपरांत. हांगा एक टेबल दिला. तितून पयल्या कॉलमान आसा वाक्य, दुसरें आसा कोणें म्हणलें आनी तिसरें कॉलम आसा कोणाक म्हणलें. तर वाक्य आसा, तो साक हांवें चोरूंक ना. हें वाक्य सगळ्या मानायांनी म्हणलें. कोणाक म्हणलें? मालकाक म्हणलें. दुसरें वाक्य आसा, ताका लागून ताची चोरी सापडली. हें वाक्य जें आसा तें बिरबलान म्हणलें आनी कोणाक म्हणलें? तर बिरबलान मालकाक म्हणलें. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सकयल दिल्ली वाक्यां लक्ष दिवन वाचात. वाक्यांतली जिवांचे वा वस्तूंचे खाशेलपण वळखात आनी बरयात. तर पयलें चित्र आसा माकडाचें आनी वाक्य दिलां, माकडाक लांब शेपडी आसा. हांगा कितें? माकडाक शेपडी आसा पण ती कशी आसा? लांब आसा. सो हें जालें विशेशण जालें. सो हें तेचें खाशेलपण जालें. शेपडीचें खाशेलपण जालें लांब शेपडी. सो आमकां हांगा लांब हो वर्ड बरोवपाक जाय. दुसरें वाक्य आसा, तांबडो गुलाब म्हाका आवडटा. हांगा गुलाबाची चित्र दिलां आनी गुलाब कसल्या रंगाचो आसा? तांबडो. सो
आमकां तांबडो ह्या वर्डाक आडी मारपाची आसा, तो परतून बरोवपाचो आसा दिल्ल्या रित्या सुवातीन. तिसरे चित्र आसा सवण्याचें आनी वाक्य आसा मळबांत ल्हान सवणें उडटा. आतां मळबांत सवणें उडटा, सवणें कशें आसा, सवणें आसा ल्हान, सो हांगा वर्ड येतलो ल्हान. हो खाशेलपण दाखोवपी वर्ड आसा ल्हान. चवथो आसा घर आनी ताचे मुखार दाखयला एक माड. तर घरा मुखार उंच माड आसा. घरा मुखार माड आसा पण तो कसो आसा, उंच आसा. उंच हे त्या माडाचें खाशेलपण जालें. पांचवे चित्र आसा ते मेजाचें आनी वाक्य आसा वर्गांत गोल मेज आसा. तर खाशेलपण दाखोवपी हांगा उतर आसा ते आसा गोल. मेज आसा पूण कसले आसा, गोल. वर्गांत गोल मेज आसा. भुरग्यांनो, डू लायक शेअर सबस्क्रायब फॉर मोर सच व्हिडिओ. आनी जर तुमकां आनी खंयचे व्हिडिओ जाय जावं क्वेश्चन आन्सर्स, लेसन रिडींग, पोयम रिडींग कितें जाय जाल्यार तुमी तशें कमेंट बॉक्सान बरोवं शकता आनी म्हाका कळोवं शकता. सकयल दिल्ली वाक्यां तशींच उतरां बारीकसाणेन वाचून समजून घेयात. दर वाक्यातले रिते सुवातेर ताका सोबशें खाशेलपण सांगपी योग्य उतर भरात. एक उतर एकेच फावटी वापरचें. सेम वर्ड परत परत रिपीट करूंक जायना. तर हांगा उतरां दिल्या, खाशेलपण दाखोवपी उतरां दिल्या रुचीक, हळडुवो, अशीर, मोडके, एकलो, व्हडलो, मायेस्त आनी गोड. पयलें वाक्य आसा मोदक डॅश आसात. तर हांगा आमी गोड हो खाशेलपण सांगपी उतर घालूं शकता. सो मोदक गोड आसात. ताचें घर खूब डॅश आसा. हांगा आमी अशीर हो खाशेलपण सांगपी उतर घातला. ताचें घर खूब अशीर आसा. म्हजी आजी डॅश आसा. हांगा आमी मायेस्त हो खाशेलपण दाखोवपी उतर घातला. म्हजी आजी मायेस्त आसा. केळ्या घड पिकून डॅश जाला. हांगा खाशेलपण दाखोवपी वर्ड आसा हळदुवो. सो केळ्या घड पिकून हळदुवो जाला. हळदुवो मतलब येल्लो कलर. पांचवे वाक्य आसा जेवण खूब डॅश जाला. जेवण खूब रुचीक जाला, मीन्स टेस्टी जाला. Students, if you need any help in any subject from standard 1st to 10th, you can write in comment box about it. आता सोडवूया पुढलो उपक्रम रंगांनी खेळूया. सकयल दिल्ल्या उतरांतली अशुद्ध उतरां रंगयात. हांगा आमकां इनकरेक्ट ऑर रॉंग वर्ड्स आसा ते कलर करपाचे आसा. सकाळ आनी सखाळ, हातून सखाळ हो रॉंग वर्ड आसा, ताका आमी कलर करचो. मुडाश्य आनी मुंडासो, हातून मुडाश्य हो रॉंग वर्ड आसा, सो मुडाश्य हाका कलर करपाचो. पावस आनी पावस, हातून पावस हो कलर करपाचो पडटलो बिकॉज इट इज अ इनकरेक्ट वर्ड. मानाय आनी म्हानाय, हांगा इनकरेक्ट वर्ड आसा म्हानाय, तो कलर करचो. शामुखार आनी सामकार, हातूंतलो शामुखार हो रॉंग वर्ड आसा, सो आमकां शामुखार ह्या वर्डाक कलर करचो पडटलो. हांगा अशुद्ध उतरां कलर करात. आता पळोवया, चला कापसाचो उपेग करूंक शिकुया. हो एक उपक्रम आसा, तो तुमकां तुमच्या शिक्षकाच्या समोर स्कुलान, शाळेंत करपाचो पडटलो. सुचोवणी आसा, शिक्षकान विद्यार्थ्याक आपल्या घरा कडल्यान कापूस हाडपाक सांगचे. ताचे कडल्यान तरेकवार चित्रां, प्रतिकृती, आकृतायो वा वस्तू करून घेवच्यो. देखीक नखेत्र, झाड, चंद्र, घर आदी. मीन्स हियर यू हॅव टू मेक नखेत्रा मीन्स स्टार, झाड ट्री, चंद्र मून, घर म्हणल्यार हाऊस एक्सेट्रा यू हॅव टू मेक फ्रॉम कॉटन. सो हांगा तुमकां वेगवेगळे वस्तू, चित्रां तयार करपाची आसा, फक्त कापसाचो उपेग करून. तुमच्या शाळेन हो उपक्रम तुमकां करपाचो आसा. हाचे खातीर तुमकां घरा कडल्यान स्कुलान कापूस व्हरपाचो पडटलो आनी शिक्षकांच्या समोर तुमकां ते वस्तू तयार करून दाखोवपाचे पडटले. अशाच नवनवीन व्हिडिओ खातीर
सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. डू लाईक शेअर सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज.